सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयची मिसाची भेटीन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या फेर्मिनो आनी फिलोमेना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आपलो जल्माचो दीस मनयतात वालेरियन रॉड्रिगीस आनी फ्रांसिस्को लोबो. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमची मागणी आमचीच पासत आमच्या फिरगोचे पासत 400 वर्सांची समारंभणी करपाची तयारी आमी करता तेन्ना ही तयारीचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. नवी फिरगोज गवळीक सभा आमची घडून येता. ह्या नवे फिरगोज गवळीक सभेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमची हेर सगळी मागणी आमचे पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या गोंयच्या राज्यान जें सगळें वायट घडटा तें काबार जावंक आनी बरें आसा तें लोक जें कितें आपणाक बरेंपण मागता तें लोकांक मेळूंक आमच्या गोंयच्या लोकां पासत मागुया. आनी हेर सगळी आमची मागणी पिडेवंतां खातीर आनी जीं कोण वेगवेगळ्या कारणांक लागून शांती पिड्ड्यार करून आसात तांचे खातीर आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. गोवायकी प्रूफ भाव भयणीनो जेजूक मनशांची गोवायकेची गरज ना कित्याक देव खूद ताका ही गोवायकी दिता. पवित्र आत्मो ताका गोवायकी दिता. तरी आसतना आमी जीं कोण जेजूचे गोवाय जावंक मुखार सरता आनी आमच्या उतरान कोन्यान आमी जेजूक गोवाय दिता ती सुभागी. आनी हें सुभागीपण आमकां मेळटा आसतनाय जायते फावटी आमी फाटीं सरल्या जायते फावटी आमी आळसाय केल्या वा जायते फावटी आमी निबां दिल्या आनी ह्या पासत आमी जेजूक गोवाय दिवंक ना. असल्या आमच्या चुकीचें देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून कळावन सांगता वायट आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत वागून सदांच सांगपाक मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा तुजी काकलूत आमी खालतेपणी मागता. प्राचिता वरवीं आमकां नितोळ कर आनी बऱ्या कोरण्यांनी आमचें जिवीत सुफोळ करूंक आमकां शिकय. खऱ्या मनान तुजे कायदे पाळूंक आमकां आदार दी आनी वाटेर कसलीच आडखडीक सांपडनासतना पास्कांची परब समारंभूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सोर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें चल देंव आतां कित्याक इजिप्तांतली तुवें भायर काडली ते तुजे पोरजेन पातोक केला. हांवें तांकां वाट नेमून दिल्ली ती तांणी रोखडीच सोडली. खोडयलोल्या भांगाराचो एक पाणकुलो करून ताचे मुखार ती साश्टांगी पडली आनी ताका बोजून तांणी ताका योदनाच्यो बोलयो भेटयल्यो. तांणी म्हणलें इज्रायला हो आसा तुजो देव. ताणेंच तुमकां इजिप्तांतली भायर काडल्यात. सोर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें
ही पोरजां निबोर मानीची म्हूण म्हाका बरें घुमून आयलें. म्हाका सोड आतां, म्हजो राग तांचेर जळटलो आनी तांचो हांव भस्म कोत्तलो. पूण तुका हांव एक व्हड राश्ट करतलो. पूण मोइजेसान सर्वेस्पराक आपल्या देवाक थोंड करपाक ताका अशें प्रार्थन केलें, सर्वेस्परा, तुज्या बावल्याच्या पोदवेन आनी हाताच्या बोलान तुवें तुजे पोरजेक इजिप्तांतली भायर काडून हाडलें, तर कित्याक म्हूण तूं आतां तुजो राग तिचेर जळूंक दितलोय? तांचो घात घेवपाक दोंगराचेर ती मोरून वचपाक आनी प्रितुमेवेली तांकां नाच करपाक ताणें तांकां भायर काडून हाडलीं, अशें तूं इजिप्तकारांक म्हणूंक दितलोय? तुजो जळटो राग निवून दी, थोंड जा आनी तुजे पोरजेचेर हे नोश्ट येवंक दिवं नाका. आब्राहाम, इजाक आनी जाकोब तुज्या चाकरांचो उगडास कर. तांकां तुवें तुज्याच नांवान सोपूत घेवन अशी भास दिल्याय. मोळबाच्या नोकेत्रा परी हांव तुमची सोसोत वाडयतलों आनी हो तुमकां हांवें भासायला तो सगलो देस तुमचे सोस्तीक दितलो आनी ती तो सदांकाल आपले दायज कशें भोगतली. आनी सर्वेस्पोर थोंड जालो आनी जें तो आपले पोरजेचेर नोश्ट हाडूंक सोदतालो तें ताणें सोडून दिलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. पोत्तून म्हणुया, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. होरेबाशी तांणी एक पाणकुलो खोडयलोल्या भांगराचे मुर्तीची ती पुजा करूंक लागली. आपली मोहिमेवून देवाक सोडून तोंड खातोल्या बैलाची तांणी मुर्ती दवरली. जाबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. इजिप्तांत ताणें केल्ली वर्ती कर्तुत्वां, कानाच्या देसांत नवलां विजमितां, तांबड्या दोर्यांत अजापाचे चमत्कार, तोरी देवाक आपल्या तारोकाक ती विसरली. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. देखून तो तांचो नाश करूंक येवजितालो, पूण भस्म करूंक आयतो जाल्लो राग पेल्यान काडच्याक, ताचे खातीर विनवणी करच्याक तांचे मुखार जालो उबो मोइजेस ताणेंच विचून काडलोलो. जबाब, तुजे पोरजेचो तूं मोग कोत्ताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो, ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवांवा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून जुदेवांक म्हणलें, हांवूच म्हजे विशीं गोवाय दीन जाल्यार म्हजी गोवायकी नीज न्हय. म्हजे विशीं गोवाय दितलो दुसरो कोण आसा, आनी जी गोवायकी तो म्हजे विशीं दिता ती नीज म्हूण हांव जाणा. तुमी तुमच्या निरोप्यांक जुवांवाशी पाठयले आनी ताणें स्वता विशीं गोवाय दिली. हांव मनशांचे गोवायकेचेर दल्लोलो ना, पूण हांव असो उलयतां जाल्यार तुमच्या तारणा पासत उलयलां. जुवांव एक जळटो आनी लोकलोकीत दिवो जावन आसलो आनी ताच्या उजवाडाक इल्लो वेळ मुरगोटूंक तुमकां बरें दिसलें. पूण म्हाका आसा ती गोवायकी जुवांवाचे गोवायके परस व्हड. जीं कामां बापान म्हाका संपादूंक दिल्यात हांव करतां तींच कामां. बापान म्हाका पाठयलां म्हूण म्हजे विशीं गोवाय दितात, आनी म्हाका पाठयलोल्या
बापानूच म्हजे विशीं गोवाई दिल्या. ताचो ताळो तुमी कदींच आयकूंक ना, ताचें रूपूय तुमी कदींच पळयोवंक ना, आनी ताचो सोबद तुमचे सवें रिगूंक ना. कित्याक जाका ताणें धाडला ताचेर तुमी विस्वास ठेविनात. शास्त्र लिखितांनी सासणाचें जिवीत आसा म्हूण समजून तुमी ती चीत घालून वाचतात. खरें म्हणल्यार तींच म्हजे विशीं साक्षी दितात. तरी पूण तुमकां जिवीत मेळच्याक म्हजेशीं येवंक तुमी राजी नात. मनशाचो जो मान म्हाका मेळत ताची हांव पर्वा करीच ना, पूण हांव तुमकां पक्की वळखतां. देवाचो मोग तुमचे सवें नाच. म्हज्या बापाच्या नांवीं हांव आयलां आनी तुमी म्हाका मानून घेनात. दुसरो कोण आपल्या नांवान आयलो तर ताका तुमी मानून घेतल्यात. तुमकां भावार्थ कसो आसूं येत. कित्याक म्हणल्यार तुमी एकामेकाचो मान घेवन खुशी जातात, पूण एकल्याच देवा कडचो जो मान येता ताची तुमी पर्वा करीच नात. बापा मुखार हांव तुमकां लावून दितलो म्हूण समजू नाकात. मोइजेसाचेर तुमी विस्वास दवरतात, तर तोच मोइजेस तुमकां लावून दितलो. तुमी मोइजेसाचेर विस्वास दवरलेलो जाल्यार म्हजेरूय विस्वास दवरतले आसले, कारण ताणें बरयलां तें म्हजे विशीं बरयलां. पूण ताच्या बरोवपांचो तुमकां विस्वास ना जाल्यार म्हज्या उतरांचो कसो म्हूण तुमकां विस्वास आसूं येत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे प्रूफ दाखय, प्रूव कर. भाव भयणीनो, हीं उतरां जायते पावटी तुमी कडेन आयकल्या आसतलीं. भोव करून हीं उतरां जे म्हणटात जे चुकीन बुडलेले आसात, पूण तांचेर आड कोणा लागीं प्रूफ अशें ना. वो पयलेच आदींच पुरावे जे आहा ते ना केल्ले आसात, लिपयल्ले आसात. आनी जे कोण नाड बुद्धीचे आसात ते जाणा हे उमके प्रूफ जे आमी मागता ते तांकां मेळचे ना. देखून सादें म्हणप, प्रूव कर, प्रूव करून दाखय. भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमचे लागीं उलयता आनी जेजू पुराव्या विशीं उलयता. जेजू प्रूफ्स हांचे विशीं उलयता. आनी एक वस्त सरळ, मनशां लागीं जे प्रूफ आसात ते कित्याक उपकारो ना, वो तांची हांव पर्वा करीच ना. खोर उलयलो जेजू. कित्याक देवाचो प्रूफ जो आसा, देवाची गोवाय जी आसा ताच्याहून व्हडली ना. आनी देव आपणाक जाय ते भाशेन ही गोवायकी आनी हे प्रूफ आमकां वेळा वेळार दिता, दाखोवन दिता सगल्यो वस्तू. आनी जेजू खेरीत भाशेन उगडास करता ह्या देवाक. हे इतलेय प्रूफ जे देव दिता ते तुमी मानून घेवचे ना. कित्याक तुमकां एकामेकाक व्हडलो मान जाय, मनशांचो मान जाय. आनी मनशांचो मान जाय जाल्यार सेटींग पयलें. म्हाका जरी तर जाय एनान म्हाका बरें म्हणलेलें जाल्यार हांव ताका पयलेंच बरें करतां, वो ताका हांव कितें तरी दिता आनी सांगता तूं हें म्हजे विशीं उलय, म्हजो मान वाडूंक जाय. आनी अशें केल्या उपरांत जाका हांवें दिला तो म्हजे विशीं उलयता, बरें बरें उलयता, फोटींगपणा पासून उलयता, पूण उलयता. हेका म्हणटा भावा भयणीनो आमी प्रोपगंडा. जो प्रोपगंडा ह्या दिसांनी आतां चलता. भोव करून आतां जेन्ना एलिसांवाचे दीस लागीं येतात आमकां जायते एडवर्टीजमेंट दिसती पडटले. रस्त्यांचेर दिसती पडटात, पेपरांचेर दिसती पडटात, आमच्या रेडियोचेर, टीव्हीचेर. हो प्रोपगंडा आमकां ह्या दिसांनी दिसती पडत रावतलो. आनी सगळीं फोटींगपणां आसा ती भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान पासून ते उलयतात. धाकटे भुरगीं पासून, धाकटे भुरग्यांचें आयकत जाल्यार कोणाकूय दिसता भुरगीं उलयतात, पूण भुरग्यांच्या तोंडांतल्यान पासून असलीं फोटींगपणां आनी असलो प्रोपगंडा ह्या दिसांनी आमकां आयकोंक येता. भाव भयणीनो,
हे गोवायके विशीं ह्या प्रुफ्सां विशीं जेजू सरळ सांगून दिता आमकां. आनी मनशाचे प्रूफ आनी देवाचे प्रूफ घेवन व देवाची गोवायकी आमी भायर उडोवन मनशांची गोवायकी घेवन ताचेर आमी व्हडलें व्हडलें उलयता देखून जेजू रागार जाल्लो आमकां दिसती पडटा. हाचे पयले वाचपूय आमी आयकलां. खुद देव मोइजेसाक हो पुरावो दिता. पळय, तुजे परजेन पातोक केलां, चल वच सकल. जेन्ना मोइजेस देवा लागीं उलयतालो आनी ते 10 मानामेंट देव ताका दितालो, तेन्ना मोइजेसाक परतून येवपाक, सकल येवपाक वेळ जालो, जायतो वेळ जालो. आनी त्या म्हणल्यार सकल प्रोपगंडा. तुमकां भायर काडला तो हो तो देव, बाल म्हणलेलो देव. तुमकां भायर काडला तो, त्या देवाक आतां आमी भोजुया. मोइजेस ना, मोइजेस गेलो, काबार जालो. आदीं आसलो तो आतां ना. म्हणटच आतां तुमचो देव हो पळय आसा. आनी देखूनच तांणी तो पाडकुलो केलो, भांगराचो पाडकुलो. तुमचे लागीं आसा तें भांगार सगळें दियात, आमी आमचो देव करुया. आनी पाडकुलो केलो, पुतळो. हेंय आमकां दिसती पडटा ह्या दिसांनी. सगळ्याक वयता थंयसर पुतळेच वयर चडटात, स्टॅच्यूज. आयज स्टॅच्यू गेम चल्लली आसा. भाव भयणीनो, असल्यांचेर देव कसो रागार जाता तो आमी पळयता. आनी देव जेन्ना रागार जाला तेन्ना मोइजेस देवा लागीं उलयता एक मनीस जाल्ल्या भाशेन, एक आपलो इश्ट जाल्ल्या भाशेन. खरें म्हणल्यार देवान आमकां थोंडावपाक जाय, मनशां. पूण हांगासर मनीस जावन मोइजेस देवाक थोंडायता, शांत जाव, रागार जायनाका, कित्याक तुवेंच हे परजे काडल्या. आनी खरें हे परजेक फावना. ही पोरजां अनुपकारी, ही पोरजां कुड्डी, ही पोरजां दिसोनूय दिसना, आयकोनूय आयकना तसली. पूण जरी तर तांचेर तुवें हो राग काडलो जाल्यार जांकां तुवें भायर काडून हाडल्यान तांकां तुवें मारूंकूच हाडलोली, तांकां तुवें काबारूच करूंक हाडलोली. हो कसलो देव? हें तूं दुसऱ्यांक म्हणोंक दितलोय, इजिप्तकारांक म्हणोंक दितलोय? भाव भयणीनो, देव मनशाच्या एडवायसाचेर धरलेलो आसा अशें न्हय. पूण खेरीत भाशेन हें समजून घेवपाक मोइजेसाकूच ही कृपा देव दिता. कित्याक देव आमकां मारून काबार करना. देव आमकां खास लायतलो देव न्हू, पूण भोगशितलो देव. परतून म्हजेशी येयात, वताळो आमकां परतून परतून सांगता. हाच्या शुभ वर्तमानानूय जेजू म्हणटा, हें सगळें केलां आसतना, हें सगळें तुमकां दिसती पडटा आसतना तुमी म्हजेशी येयनात. कित्याक जेजूचीं उतरां थोडी फावटी खर. जेजू नीट उलयता, स्ट्रेट उलयता. आनी ह्या पासत तुमी म्हजेशी येनात, म्हजें तुमी आयकोंक सोदिनात. पूण आनीक कोण जरी तर येता आनी असले प्रोपगंडा करता, जुमला करता, जाल्यार तुमी ताचें आयकतले, ताचे बराबर वेतले, ताचेर तुमी विस्वास दवरतले. भाव भयणीनो, हें जरी तर आमच्या जिवितांत जाता जाल्यार आमी पळोवया, बरे भाशेन पळोवया. कित्याक असलें आमच्या फायद्याक आमी जायते फावटी करता. फोटींग उलयतात, जे कोण फटयतात, नाडबूद करतात, तांच्या वाटेन रावत जाल्यार म्हाका इतलो फायदो मेळटलो, म्हाका असलो फायदो मेळटलो, जाल्यार तेंच केल्यार बरें. असले म्हणपी आमचे मदीं जायते जाण आयज आसात. आनी ह्या पासत आयज समाजाचेंच पाड पडलेलें आसा. आयज समाजाचेर एक शिराप कसो पडलेलो आसा. कित्याक आमकां जायत्या जाणांक ही आशा आसा, म्हाका कितें मेळटलें. आनी म्हाका जरी तर इल्लेशें पासून मेळटा जाल्यार दोळ्या मुखार दिसती पडटा ती गोवाय, दोळ्या मुखार आमच्यान पळोवपाक जाता आनी समजोवपाक जाता त्यो वस्तू सगळ्यो काडून आमी कुशीन उडयता. जाल्यार आयचे हे भेटेन आमकां कृपा मागुया. आमी आमचें मन उक्तें करूंक, आमी आमचे दोळे उगडूंक, आमी समजूंक आनी देवाच्या वाटांनी आमी चलूंक. मनशाच्या वाटांनी न्हय, पूण देवाच्या वाटांनी चलून आमी जेजूक गोवाय दिवंक आमकां हे भेटेन कृपा मागुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये
वाचता आमकां जिवितात सोंड आसा म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्विधार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. सर्पद्विधार देवा आमी तुजीं भुरगीं एकदम असोक ह्या बलिदाना वरवीं सगळ्या वायटांतलीं आमकां नितळ कर आनी आमची असोकतायेक सदां तुजो बळिश्ट आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्विधारान सासनाच्या देवा सर्व काळयान सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरोना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. संसार बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी पिनाची वरपणा वरवीं तुवें आमकां सोडविली सुम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची
दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्म दिता, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमची गवायकी आमचो देव, आमची गवायकी आमचो पवित्र आत्मो, आमची गवायकी आमचो जेजू. जाल्यार आमी ताचे नीज गवाय जावचे पासत आमचे मुखार जें दिसती पडटा तें आमी सारकें पळोवंक, तें आमी सारकें समजूंक आनी आमचो विस्वास देवाचेर घट धरूंक कृपा मागुया. आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडून नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. पापयान सोडून पातकांतली उदक धाडलय संवसारी. बापा मोच्या प्रितीच्या केलो तुजो मायेमो. पापयान सोडून पातकांतली उदक धाडलय संवसारी. बापा मोच्या प्रितीच्या केली तुझी कोणमानाय. सुटका दिवच्या गुलामा उदक सारखी लायलो. बापा मोच्या प्रितीच्या केली तुझी कोणमानाय. सुटका दिवच्या गुलामा उदक सारखी लायलो.
प्रार्थुया. काकलूत सारा देवा, जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमी घेतला ताचे खातीर तुका दिनवासून बरवशान आमी हे मागणें करता. सगळीं आमची पातकां बोगोस आनी आमच्या गुन्यांवांचो भार आमचे वयलो काडून आमचीं काळजां चड आनी चड निर्मळ कर. अशें तूं दिताय ती सोडवण व्हडा संतोशान पुर्तेपणी जोडूंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जय सवे असो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोलूकार. फिरगोस गवडीक सोबे पासत मागणे. सर्गींच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेजून मोगान आमकां सोडयल्यान, तशेंच पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिस्मा दिसाक मागल्या. तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आनी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाताक घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कृपेन व्हर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपले आपोवणे वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारीन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवां आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासणाच्या ससनान. आमीन. गायन घेऊया I9 पेज नंबर 119. I9. जेसू